लेखिका सुजाता सिंघबा यांच्या यादींचे मोरपाक ह्या पुस्तकाचं लोकार्पण सोहळा आयतारा पर्वरेच्या हॉटेल ओ कोकेरो सभागृहात झालं। लोकार्पण सोहळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून दैनिक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक हजर आशिल्ले। तांच्या हस्तुकी या पुस्तकाचे लोकार्पण झाले। या वेळार मानाचे सोयरे म्हणून उल्हास रायकर तसेच संजना पब्लिकेशनाचे दिनेश मणेरकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। पळयात खरें म्हणल्यार कोंकणी बरोवपाचे असो योग म्हाका नाशिल्लो, पण म्हजें पयलें पुस्तक न्ही स्नेहबंद हें पुस्तक म्हजें पयलें म्हज्या माय मामाच्या प्रयत्नांतल्यान आयलें। म्हज्या माय मामाक म्हजें खूब कौतूक आशिल्लें दोगांकय, आनी तांणी म्हणलें तूं इतलें बरें बरयता मराठी तर तुजें पुस्तक करया। आनी योगायोगान चंद्रकांत बाबतींनी सिद्धनाथ बुयावाले लग्नाक आमकां मेळ्ळे। कोंकणी बरोवपा म्हणजे तेन्ना चंद्रकांत बाब म्हाका म्हणलें की तूं मराठी बरें बरयता आनी तूं कोंकणीनूय यो, कोंकणीन बरय अशें म्हण। सो हांव तेन्नाच्यान म्हज्या मोडके तोडक्या भाशेन कोंकणीन बरोवंक लागलें। ह्या पुस्तकाची म्हज्यो यादी तुमकां सांगता। हातूंतले जे लेख आसात ते जाग, सुनापरान्त आनी भीम हे तिनूय हातूंतले। न्ही माधवी बाईन एकदां म्हाका म्हणलें म्हणजे तूं बरय मुगो जागाक, आनी एक सादोसो टी.एस. एलियट म्हणटा ताजेर भावानुवाद करून हांवें दिल्लो। तो ताका खूब आवडलो, म्हणजे इंग्लीश त्या, आनी ताणी म्हाका म्हणलें तूं बरय बरय म्हणून हांव जागाक बरयलां एक दोन, जागाक बरोवपाक सुरवात केली। मागीर तुमचे कारकिर्दीन बरयलें, सुनापरान्तांनी बरयलां, थोडे आसतले एक दोन बी, आनी उरिल्ले सगळे बिंबान हांव बरोवंक लागलें। म्हणजे दिलीपच म्हणटा फ्रेंड्सो। सो मागीर दिलीपान तर म्हाका तूं बरें बरयता बरय बरय करून म्हाका बरोवपा हांव बिंबान मागीर बरोवंक लागलें। सो सुनापरान्त मागीर बरोवपाचें सुटलें, पूण हे लेख त्या कालखंडांतले। आतां कशें जशें एक्सप्रेस त्या भशेन जावं मेळटा तशें, म्हणजे हांव जशें आसा तशें आसा, फ्रँकली सांगता। म्हणजे एखादो विशय जर म्हाका दिसलें वो कोंकणीन म्हजे कडेन बरोवंक जाता तर कोंकणीन कित्याक बरोवचें ना, कोंकणी तर आमची मायभास। पूण मराठीन हांव चड फ्लुयंट बरोवंक शकता। तुजें कितल्यावें पुस्तक? म्हजी पुस्तकां आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 350च्या वयर जातलीं। ओके, अमकें म्हणून हांवें मेजूना, हय, पूण तातूंत भितरली कोंकणी कितली, मराठी म्हाका दिसता एक 10 आसतली, इंग्लीश एक 7-8, हिंदी एक केला हांवें, बाकी सगळे कोंकणी कळ्ळें। आनी तुजें पुस्तक खपोवपाचें तंत्र कशें आसा? खपोवपाचें तंत्र म्हणजे बुक स्टॉलांचेर आसता, वर्षा बुक स्टॉलाचेर आसता, कोंकणी अकादमीक अवेलेबल आसात पुस्तकां, भाशा मंडळाक आसतात, मडगांव कॉन्फिडंटाक अवेलेबल आसतात, एमेझॉनाचेर अवेलेबल आसा पुस्तकां। चडशीं म्हाका दिसता एक 10-15 टायटल जर सोडलीं ह्या दिसांतलीं जाल्यार बाकी सगळे एमेझॉनाचेर अवेलेबल आसा। एमेझॉनाचेर खूब जाण लोक मागयतात पुस्तकां फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जे कोंकणी लोक आसात जांकां वाचपाची आवड आसा अशे लोक एमेझॉना वयल्यान पुस्तक मागयतात। दिनेश बाब, म्हाका एक सांग, हो फायद्यांतलो धंदो म्हणप काय हो आत्महत्याचो धंदो म्हणप? हो फायद्यांतलो धंदो करूं येता जर करतलो जाल्यार म्हज्या मतान। मार्केटींग जर वेवस्थीत सांबाळ्ळें आनीक तूं जर नो लॉस नो प्रॉफीट ह्या तत्वाचेर सुरवातेक जर हातूंत भितर सरलो जाल्यार मागीर एक तुका जाण येता खंयचें पुस्तक खपता आनी खंयचें खपना। आनी अकॉर्डिंगली तूं आज प्रिंट ऑन डिमांड जी पळय सिस्टम आसा त्या सिस्टमाचेर आदारून तुज्यान हो धंदो बरो चलोवं येता अशें म्हजें मत। पूण दिनेश बाब, तुवें पयशें सुरू केलें हो सामको प्युअर कोंकणी मोगणी, हय, ना हांव तरी हय, उदय बाबान म्हाका एक सांगिल्लें, एक मंत्र दिल्लो कोंकणी पुस्तकाच्या बाबतींत वा खंयच्याय कोंकणीच्या कामा संबंदान चॅरिटी म्हणून केलें जाल्यार तें एक दीस बंद जाता
आणि चॅरिटी म्हणून आमी कितलो तेंप म्हणून करतले. म्हाका दिसता समवेर 2010 ह्या वर्सा अशोक सरान, अशोक कामत कुडचड्याचो, तो एक खामो आजूय तो खामो कोंकणीच्या चळवळींतलो. ताणें म्हाका सांगलें की तुजें पुस्तक तुवें काडलें, तुज्या फ्रेंड्साची 1-2-3 पुस्तक काडलीं, आज गरज आसा ती हेरांची पुस्तकां काडपाची. कोंकणींतले जे बरोवपी आसात तांकां बरो पब्लिशर जाय, आनी हो पब्लिशर पयशे घेनासतना पुस्तक काडपी असो पब्लिशर जाय. इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, पूण तांणी म्हाका खूब हेल्प केलो. म्हणजे बरेच वेळा ताणें टायप सेटींग खूब वर्स ताणें म्हाका टायप सेटींग करून दिलें फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तकांचें. त्या बेजिसाचेर आनी तागेल्या सपोर्टाचेर सुदेशाल्या सुरवातेची खूब पुस्तकां हांवें काडलीं. आनी नंतर मागीर कशें आसता, कमी खर्चाक आनी खंय पुस्तकां जातात तें सोदून काडलें, तांचे कडेन पुस्तकां करून घेतलीं. पूण सुदेशाक हांवें आज मेरेन सोडूना. सुदेशा कडेन म्हगेलें टायअप आसा, बारीक बारीक कामां आसा ती सुदेशा कडेन वता. जी पुस्तकां सुदेशान करून म्हाका सुरवातेक दिल्ली ती सगळीं पुस्तकां जर रिप्रिंट करपाक जाली जाल्यार ती सुदेशा कडल्यानूच करून घेता, इरिस्पेक्टीव ऑफ द कॉस्ट. कित्याक ज्या मनशांनी ह्या म्हाका आदार केला, कोंकणी मुवमेंटाक आदार केला, त्या मनशाक विसरप शक्य ना. आनी विसरप न्ही, तांणी केल्लो आदार. दिनेश बाबी, एक तुवें आतां उल्लेख केलो टायप सेटींग, एडिटींग, हे प्रकार कोंकणीन भितर, कारण कशें एक पुस्तक बरयलें उरलें न्हू, तें बरें टायप सेट जावपाक जाय. म्हाका याद आसा राजेश भाटीकार जाग जेन्ना पळय आमकां टायटल दितालो न्ही, चुको सुद्दां आसल्यार तो कांय सुदारतालो. पूण हें टायप सेटिंगाक हें ज्ञान जाय आनी ताका ती कळाशी जाय. सो ते एक, आनी दुसऱ्या अर्दान एक एडिटर न्ही, बारीक पुस्तक नियाळटा, वाचता, तातूंत भितर थोडे कितें बदल असल्यार करता. हें कोंकणीन भितर आयलां आतां. आसा. थोडे लोक जे पळय टायप सेटींग करपी आसात तातूंत हांव 1-2 तुमकां नांवां घेन. आज जें यादीचे मोरपाक हें पुस्तक आयलां, त्या पुस्तकाचें सगळें प्रोडक्शन उमेश बाब नायक हांणी केलां, मडगांवचे उमेश बाब नायक. टायप सेटिंगूय तांणी केलां. आनी तांगेलें एक खाशेलेपण म्हणटा तें, टायप सेटींग करता आसतना जर तांकां कितेंय जाणवलें, ग्रॅमेटिकल मिस्टेक्स जाणवल्यो, त्यो ते आपले आपूण सारके करतात. जर बरयलां तें सारकें ना अशें जर दिसलें, कितें बाबा एक सेंटेन्स चुकलां वा कितें चुकलां, जाल्यार तो रायटराक फोन करून सांगता, हें अमके कडेन चुकलेशें दिसता पळय, नाजाल्यार म्हाका तरी सांगता, हें पळय हांव वाचूना, हें आपल्या सारकें दिसलें ना. सो इतले बारीकसाणेन तुगेलें टायप सेटींग करपी एक थोडे हाताबोटार मेजपा इतले लोक आमचे कडेन आसात. तातूंत एक आसा तो अशोक कामत, तो जालोच, तो म्हजो सुरवातेचो गुरू, आज मेरेन गुरू. अशोक कामत, उमेश बाब नायक, मागीर नयना आडारकार. नयनाचें टायपिंग बरें. कित्याक समोर कितें दिसलें म्हणून टायप केलें गेलें अशें न्ही. तें पयलीं पॅरेग्राफ वाचतलें, समजून घेतलें, टायप करतलें आनी ओरिजिनला कडेन कंपेर करून परतें पळयतलें. आय टेल यू वन थिंग, एक गजाल, महाभारत जें पळय आसा, माणिकराव बाब गावणेकारान जें ट्रान्सलेट केलां, वयाच्या 90व्या वर्सा ताणें ट्रान्सलेट करपाक सुरवात केली आनी तातूंतले 7 खंड ताणें ट्रान्सलेट करून तयार केले, कोंकणी कणकार करून. तातूंतलो पयलो खंड पयर प्रकाशीत जाला एक 20 दिसां पयलीं. आनीक महाभारताचें ट्रान्सलेशन त्या वयांत ताणें जें केलां, तातूंत खूब म्हळ्यार जतनायेन तें टायप करपाक जाय आशिल्लें. तें परत परत वाचून नयनान म्हजो खूब वावर हलको केला. आनी तसोच रामायणा वेळार हो वावर म्हाका अर्चना टिचरीन हलको करून दिल्लो. तेणी ताजें हें केल्लें, प्रूफ रिडींग केल्लें. ओरिजिनल पळोवन हें हांगा चुकिल्ले भशेन दिसता, हें पळय चॅक कर. आनी ते हांव तुका तेंच म्हणटा की आतां युनिवर्सिटींतल्यान इतले भुरगे तयार जावन भायर सरतात. एडिटर म्हणजे पळय पुस्तक प्रकाशनांतले एडिटर, हें आमचे कडेन जाला तयार ना. आमचे कडेन एडिटर खूब कमी. एडिटर खूब कमी म्हणजे कितें, कशें कित्याक लागून, तर बेजिकली आमचें वाचन आमी सांबाळ्ळें ना. आय वूड से टिचर जेन्ना इस्कॉलाक शिकयता, इस्कॉलाक किंवा प्रायमरी शाळेक शिकयता, तेन्ना धरून ताणें आपल्या स्टुडंटाक वाचनाची गोडी लावपाची गरज आसा. आतां ती गोडी लायतलो जाल्यार टिचरान स्वता वाचिल्लें आसपाक जाय. बरोबर. विच इज आमचे कडेन ही खूब ट्रेजडी म्हणून हांव, की आमी गोंय, वी आर व्हेरी न्यू इन इंडिया. आमी स्वतंत्र जाल्यार 60-70 वर्सां जालीं, पूण भाशेच्या डेव्हलपमेंटा संबंदान, खंयचीय भाशा आसूं, मराठी आसूं, कोंकणी आसूं, इंग्लीश आसूं, पूण भाशेचो डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार ताका जें आमी जी पावलां मारपा जाय, जो होमवर्क तयार करपा जाय, जी साधना जाय, ताजें ज्ञान आमच्या भुरग्यांक ना, आमच्या टिचराकय ना.
पूण महाराष्ट्रा सारकेल्या लेक्चरर्स जे आसता प्रोफेसर्स असतात ते जे आपूण वाचता ते भुरग्यां मेरेन पावयतात आनी ताका लागून भुरगो तागेलो वाचक जाता आनी फुडाराक तो लेखक जर जालो जाल्यार तो एक बऱ्यांतलो लेखक जाता. ह्या पुस्तकाचेर गंभीरतायेन हाजेर कितें तरी आमी विचार करपाक जाय. ह्या आता सुजाता सिंबाळाच्या पुस्तकाचेर तूं कितें सांगत? सुजाताचो हो कोंकणी बरोवपाचो रायटर. सुजाता इज अ व्हेरी गुड मराठी रायटर बरोबर. पयलीं पासून. आनीक हांवें फोर्सार करून म्हणटात तशें ताका गो तें कोंकणी पुस्तक काडया तुजें अशें म्हणून काडलां. आतां ह्या लेखना भितर कडे मराठी शब्द येतले, मराठीचो फ्लेर येतलो, ते ह्यो गजाली येतल्योच, पूण कोंकणी वाचकाक एक कोंकणी पुस्तक मेळचें ह्या हेतून हें पुस्तक आयलां. एक 15 दीस पयलीं निमा आमोणकार ही गोमंतकांक कॉलम बरोवपी, सारकें. तिका हांवें अशेंच सांगलें 2 वर्सां पयलीं म्हाका मागीर तिजे हांवें 3 मराठी पुस्तक काडल्यात संजना पब्लिकेशन्सा. मागीर आतां तुजें म्हाका कोंकणी पुस्तक जाय. आनी तिणें 2 वर्सां खर परिश्रम घेवन म्हणटा तशें ती केन्नाच कोंकणी बरयनाशिल्ली. तिणें कोंकणीन बरोवन विचारांची गांथण हें पुस्तक उजवाडाक आयलां. आनी ताजेर बरोच बरो अभिप्राय आयकुपाक मेळटा. हॅट्स ऑफ टू दॅट लेडी. कारण मराठी बरोवपाची संवय आशिल्ल्या मनशान कोंकणी बरोवप. कोंकणी जाणा, कोंकणी आवयभास सगळी गजाल खरी, पूण त्या लेखनाक ते भाशा हाडप हें तितलेंच कठीण. हें तिणें केलां. मुद्दाम तेजें पुस्तक